मांद्रे मतदारसंघात सरकारी नेम मोडून चालू आशिल्ल्या कामावेल्यान दोन राजकारण्यांमदीं वाद चालू जाला. मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन पावसाचे निमित घेवन सरकारी कंत्राटां दिवपा खातीर तयार केल्ले सरकारी सगळे नेम मोडून बंधाराचे कंत्राट दिवन काम करप चालू केलां. मांद्रे मतदारसंघात जाल्ल्या पोटवेंचणुकेक सोपटे विरोधात राविल्लो उमेदवार जीत आरोलकारान त्या कामावेल्यान आमदारा विरोधात आवाज करपाक सुरवात केल्या. सोपटे म्हणटा, लोकांच्या हिता खातीर हो निर्णय घेतला, तातूंत कितेंच चुकीचें केल्लें ना. मुखेलमंत्री सावंताकय ह्या विशीं म्हायती दिल्या. चोनसे पार्शे जे नाल्याचे काम सुरू केल्ले आहा हे मान्य करता, पण चोनसेचे जे मळ्याचे जे शेतकरी जे शेत करताले गेली 4 वर्सां नालो पुरल्या कारणान पाणी वचपाक वाट नसले, जेणे करून शेत अक्षरशः कुसताले, पिड्यार जाताले. जेणे करून शेतकऱ्याची मागणी आसली की हो नालो ह्या वर्सा तरी पावसा पयलींच जावचो. म्हणून हांवें स्पेशल आदरणीय मुख्यमंत्र्याचे नोट घेवन ही टेंडरींग प्रोसेस सुरू करूं नये, कारण सगळो प्रोसेस जावच्या पयलीं जाल्यानुसार पावस येतलो आनी परत ह्या वर्सा येदो व्हडलो मळो शेताचो पिड्यार जातलो. हे जावचें न्हू, हेचे खातीर काम सुरवात केल्ली आहा. बाबजी धारोळकार ज्या पद्दतीन म्हणटा की सोपट्याच्या सोयऱ्याक काम मेळपाक जाय म्हणून ही गळही गडबड केला, हे साप चुकीचें आसा. तेणी परत बघचें, पळोवचें की बाबा हे कॉन्ट्रॅक्टर जो जाका काम दिला हो सोपटेचो सोयरो की कोण रे आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर गोवनय न्हय, भायलो कॉन्ट्रॅक्टर जेचे कडेन बऱ्यापैकी मशिनरी आसा, जो काम बेगींतल्या बेगीन करूंक शकता. म्हणूनच त्या कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें काम दिल्लें आनी कामाची सुरवात केल्ली. इतलेंच न्हय, स्पेशल तशेंच नोट घेवन मोरजे सुद्दां नाल्याची कामां सुरू केल्यात, कारण गेली 2 वर्सां नाले बुजल्या कारणान पावस जो येतालो आनी मोठो पावस येतकच पाणी लोकांच्या अक्षरशः घरांनी घुसतालें. पूण ती सुद्दां सोय हांवें ती केल्ली आहा. आमदार सोपटेन केल्ल्या स्पश्टीकरणाचेर जीत आरोलकार समाधानी ना. शेतकार थंय शेत खूब वर्सां सावन करतात आनी तांकां जावपी त्रास आमदाराक खबर आसा. इतलें आसून तांणी फाटल्या वर्सान कित्याक काम केलें ना. मुखेलमंत्री जर तांणीच केल्ले नेम मोडून कंत्राट दितलो जाल्यार ते नेम आनी कित्याक जाय, अशे साबार प्रश्न जीत आरोलकारान केल्यात. त्यांनी स्वतः बुजला, त्यांनी स्टेटमेंट स्वतः केला की मोर्चे सुद्धा असे टेंडर एक चालू आहा विदाउट ओपनिंग द टेंडर. 4-1 कोटीचे टेंडर हे काम चालू आहा ते खंयच्या बेसिसाचेर. म्हणजे हेचो अर्थ असो जालो हे डिपार्टमेंट आहा ती नेमसेक हे अशें टेंडर काडच्या पयलीं कोणाक दिवप, सफिक्सिंग करप पयलीं दिवप. पूण म्हाजो इतलोच प्रश्न आहा, तुका आतांच कित्याक दिसलें शेतकऱ्यांचो ह्यो प्रॉब्लम आतांच कित्याक तुज्या स्टेटमेंटार तुज्या बाय इलेक्शन तूं 2 वर्सां काँग्रेसीचो आमदार आहलो, 2 वर्सांचो काँग्रेसीचो आमदार आसतना तूं तुज्या कॅम्पेन बाय इलेक्शन कॅम्पेनी सांगला आपूण कितल्याशाच कोटीची कामां केली म्हणून. तेन्ना ते शेत बुडान आहले 31 लाख कांयच न्हू, कोट्यांनी हाडला म्हणटा पयशे ऑपोजिशन रावन. मागीर कितले इतलो चिल्लर बारीक अमावंट जायन आहलो. दुसरो प्रश्न म्हाजो, इलेक्ट जाला आतां 1 वर्स जालें, काल 1 वर्स कंप्लीट जालें तो इलेक्ट जावन. 1 वर्स सरकारान आहा, इलेक्ट जातात कित्याक करूंक ना. आतां पावसाच्या पयलीं घाई गडबड कित्याक आनी केली समज मान्य प्रायोरिटीचे केले आनी 10 दीस सुद्दां टेंडर ओपन जावपाक टायम आसलो. 10 दिसांनी कांय बिगाडनासलें, जातासलें काम. घाई कित्याक हो प्रश्न. मागीर त्यांनी स्टेटमेंट दिलो की हे सीएमाचे स्पेशल एप्रुवलाचेर जाला. आतां सीएम एप्रुवल दिवंक शकता काय हो म्हाजो प्रश्न. आनी सीएम एप्रुवल दिवंक शकता जाल्यार हे टेंडर कित्याक हे केलं, ई टेंडरींग कित्याक केली, हेचें उत्तर जाय. हे म्हाका हांव इतलेच लागून विचारता की मांद्रेचे जनतेक कळोवंक जाय जो फंड अलॉट जाता कॉन्स्टिट्युन्सीक तो युटिलायज सारको थ्रू प्रॉपर चॅनल जाता काय ना, हो ह्यो मिसयूज जाता, ही लूटमारी जाता. कित्याक म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे ते अमावंट एक 31 लॅक्साचो टेंडर आहा तो, आनी ते काम आहा ते 10 ते 12 लाखाचें काम आहा. आतां ह्यो वयलो अमावंट आहा तो कोणाक, ह्यो प्रश्न आहा. दुसरे अशें दिसता की तेचे कितें सिमेंटाचे गोदाम आहात आमदाराचे, लोखंड आसा, ते काय थंयच्यान कितें ट्रान्झॅक्शनां चलता काय, हो भायल्याक दिवपाचें कारण कितें की तो तेणी स्ट्रेट स्टेटमेंट केला की आपूण केरलायट कोण तरी दिला. आतां पळोवंक गेले जाल्यार WRD कॉन्ट्रॅक्टर हे कांयच न्हू म्हटल्यार पेडणे तालुक्यात 4 ते 5 आहात सेकंड डिव्हिजनाचे. सो जर आमचे पेडण्याचे जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर आसा
आनी पेडण्याचें काम बरे भशेन करूं शकता आनी तांकां मटेरियल आहा तें चिपर रेटीन मेळूं शकता आनी तांकां काम आनी आतां सध्या लॉकडावन चल्ला, लॉकडावन पिरियड चल्ला आनी कितलेशेच प्रॉब्लम्स फेस करतात. मिडल क्लास लोकांक त्रास जालो आहा. हे बारीक कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते खंय तरी तांकां काम हें मेळोन कितें तरी चलन लागतलें. तांकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळें आनी खंय तरी तेच्या सरावंडींग भोंवतणी जर ट्रककार आसात आनी बारीक लेबर आहात, हे पेडण्याचे हांगासले स्थानीक कोण आहा तेंचें पोट भरतले आसले. हे काडून तेणी भायल्याक दिले केरळाटाक. हे भायल्याक केरळाटाक दिवपाचें कारण कितें? चोनसाय पार्से हांगासर सरकारान केल्ले नेम मोडून काम चालू केलां ताची चवकशी करची आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाची मागणी जीत आरोलकारान भ्रश्टाचार विरोधी खात्या कडेन केल्या खंय. ऑफिसर कोण आसा तांकां हांवें इन्क्वायरी मागल्या आनी इमिजिएट सस्पेन्शन मागला आनी विजिलन्साक ऑलरेडी कंप्लेंट केल्या. कॉपी टू चीफ सेक्रेटरी केल्या, तेंचो चीफ इंजिनियर WRDचो आनी चीफ मिनिस्टराक तांकां कॉपी CC केल्या आनी इमिजिएटली रिप्लाय मागला आनी हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन करून ताका इमिजिएटली सस्पेंड करपाचो आनी एक बरे ऑफिसर हाडपाचे जे न्यूट्रल रावन एज पर प्रोटोकॉल गव्हर्मेंटाचो प्रोटोकॉल आहा तो मेंटेन करून फुडें सरतले.